कारापूर सरवण पंचायत वाठारांत दिसान-दीस कोयराची समस्या गंभीर जायत आसा। कांय थारावीक सुवातींचेर तर ही समस्या कायम आसा। पंचायती वतीन घराघरांतलो कोयर एकठांय करतात, मात कोयराची ही समस्या नियंत्रणात येना आनी कोयर काय पंचायतीची फाट सोडिना। कारापूर तिस्क सरवण झांटये कॉलेजी लागसार आनी हेर कांय सुवातींचेर तर कोयराची समस्या कायम आसा। सध्या ह्या वाठारांत कोयर साचला। पावसाक लागून कोयर कुसून घाण निर्माण जाल्या। ह्या कोयराक लागून रोगराय लेगीत पातळपाची भिरांत आसा। पंचायत वाठारांतले कोयराचे समस्येविशीं लोक नाराजी उक्तायतात। कोयराची समस्या नियंत्रणात हाडपाक पंचायतीन कडक कारवाय हातांत घेवची अशी लोकांची मागणी आसा। तुम्ही पळोवपाक शकता म्हजे फाटले वटेन कोयर कसो साचला तो। फाटल्या कांय दिसांच्यान पडपी पावसाक लागून हो कोयर सद्या कुसून ह्या वाठारांत घाणी पातळ्या, जळाराय वाडल्यात। ताका लागून भिरांकूळ रोगराय पातळपाचो भंय आसा। ह्या कोयराचो जाता तितल्या बेगीन विलो लावचो, तशेंच ह्या वाठारांत कोयर उडोवपाचे प्रकार बंद जावचे अशी थळाव्या लोकांची मागणी आसा। गोमंतक टीव्ही खातीर हांव तुकाराम सावंत।